प्रभु जी। यस माता जी, क्लियर। हरि बोल। किरण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Now children are grown up. They are 17 and 20. Thank you so much. यस यस। हरे कृष्ण हरि बोल। शेखर प्रभूजीन भारी सुंदर जाऊन कीर्तन केलेलं असं. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. प्रथम जाऊन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णाले चरणारविंद दिव्य चरणारविंदाक वंदन कोरनु. तशी जी परंपरागत जाऊन असलेल्या सगळे गुरुवर्यान गेले वंदन कोरनु. आणि तशीची उपस्थिती असेल हांग सगळ्याले वरिष्ठ वैष्णवाले तांगेल आशीर्वाद घेऊन आम्ही आजी शिला प्रभुपाद हांगेले लीलामृत विषय ऐकूचे आमगेले हृदय आणि आमगेल कान तन फुल डेडिकेशन देऊन सिन्सियरली आम्ही ऐकूच तशी आम्ही प्रयत्न करू. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो श्री श्री राधा मदन मोहन. दिव्याद्वृन्दारण्य कल्पद्रमदो श्रीमद् रत्नांगार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेवमानो स्मरामि. श्रीमान रास रसारंभि वंशी वटतटस्थित कर्षण वेणुर्सुनेर गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं. हरे कृष्ण. आमगेले फर्स्ट क्लास अंतु सेशन अंतु विजया बरसानेश्वरी माताजीन कितलं सुंदर जाऊन श्रील प्रभुपाद हांगेले तांका अभय म्हणून संबोधित केलेलं असं लीलामृतांतू इनिशियल ह्यांतू चॅप्टर्स अंतू तांणी कितलं सुंदर जाऊन वर्णन केलेलं असं तांगेले चाइल्डहुड सानपणाच कसं कसं लिहिलंय कसं तांगेलो घडण झालेलं ते सांगितलं. प्रमुख जाऊन तांगेल आनम्मा औस बापसू विषय त्यांनी सांगितलं की आम्मा कशी प्रीतीन बिष्टेत असेलीच आणि ती रक्षा कवच जाऊन असेलीची अभयाक कसने जाल्यार कशी यशोदा माई कसने जाल्यार असुरा मार्ग जातरी गोमूत्रांकी मंत्रांकी तिका ताका शुद्ध करत असेली तशीची शी वॉज व्हेरी कन्सर्न्ड म्हणून दाखवलेलं. तशी गौर मोहन दे तांगेल बापूस तांगेल चित्त निर्मळ असेले आणि त्यांनी प्रेमळ असेलीची. शास्त्रांतू अशी सांगितलं असं इवन चाणक्य नीतीन सांगितलं कशी लालन पालन ताडन कोरका ते परिपूर्ण जाऊन गौर मोहन दे हांनी तांगेल वेर केलेलं असेल. आणि माइट बी तांणी केदनायच पळय तुम्ही प्रभुपादार जल्लूदा डायरीन तू कृष्ण तबे पुण्या हाबे भाई हे भजन सांगितलं असतं प्रार्थना केलेलं असतं. ए पुण्या करीबे जाबे राधाराणी सुखी हबे ध्रुवाती बोले तो माताय म्हणालस. राधाराणी इट्स अ वे राधाराणी केदन आम्ही सुख करण्याची सुखी पावनाची तेन्ना आमकां कृष्ण प्राप्त जायना म्हणून. आय थिंक दिस वॉज एम्बेडेड इन द चाइल्डहुड बाय गौर मोहन दे. त्यामुळे गौर मोहन दे हांक भारी उत्कट हे एक असेले विचार की मागेल पुत्तानं राधाराणीले हे करका सेव करका कृष्णाल सेव करका म्हणून. सो तांगेल प्रेयर जाऊन तू कळलं प्रभुपादाले की तांगेल आवय बापूल जे प्रीती जे सिन्सियरिटी असे कृष्णा टुवर्ड्स ते कितलं असेल म्हणून. सो भारी सुंदर जाऊन विजया माताजीन सांगितलं असं आम्ही हे मुखार सुनवऱ्या मागेल हंत काही पात्रता योग्यताना प्रभुपादा लीलामृता विषय सांगचे दलरीची मागेलेची शुद्धीकरण जावं म्हणून भागवत पुराण कोंकणी टीम हानी मागे दिलेलं असं सांगतान कसं चूक अपराध जाल्यारी क्षम कोण दिव का माग सुधार सिल्यारी माग भारी खुशीची. हरे कृष्ण. सो आम्ही हे सेकंड अध्याय पळयताना हाजे नाव बरयलेलं असं महाविद्यालय विवाह आणि गांधीले महात्मा गांधी तांगेल आंदोलन चळवळण कसं नसेल म्हणून कॉलेज मॅरेज अँड गांधीज मुवमेंट म्हणून हे चॅप्टरान नाव दिलेलं असं. हंग सांगितलं असं आय जॉईन्ड गांधीज मुवमेंट इन 1920 अँड गेव अप माय एज्युकेशन. Although I had passed my final examination BA, I gave it up and did not appear. शिला प्रभुपाद आणि अशें बरयलेलं असं. आता हे प्रमुख जाऊन हे चॅप्टर अंतू तांगेले यौवन कश जल्ले त्याच्या विषय असं विद्यालय तांगेल कसं विषय असं त्या बरयलेलं असं आणि तांगेल लग्ना विषय आणि लग्न जाऊन जातरी त्या टायमार इन 1920s and 30s आमगेल भारतांतू क्विट इंडिया मुवमेंट रॉल्ट ऍक्ट आणि बाकी पूरा ब्रिटिशर्सांक धांवडोच ते आंदोलन चलता आशिल्ले आणि गांधी विषय प्रमुख जावन तांणी बरयलेलं आम्ही ऐकूया.
हंत सांगता सची की 1914 तुम सगळ्यांक ಗೊತ್ತಸ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಜಲ್ಲಲೆ ತದನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಲೇಚಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ आणि त्यांनी पुरा भारतीय जनाक तयार करून व्होर थंय लढाई करते त्यांनी पेटेता आसिल्लीची म्हण सांगतात ना ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स आमगेल पुरा भारतीय जन थंय वचून लढाई करता आसिल्लीची कितले ह्या विषय हंतू जाल्यार प्रभुपाद हंत इंटरेस्ट ना आसिले म्हणून हंतू सांगिल्लस ही वॉज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड भले भारतीय हंतू या भूमंडलांत ह्या पुरा विषय जाता असल्यार ही वॉज अनअफेक्टेड म्हणून सांगिल्लस त्यान तांगेल प्रायू 18 वर्षाचे आता त्यांनी महाविद्यालय 18 वर्ष म्हणताना तांगेले मुखारची शैक्षणिक हज खातीर तांकां कॉलेज चूज करता असेल आणि प्रमुख जाणू गौर मोहन दे तांगेल बापसून तांगेल डिसिजन घेतिल्लस आणि त्यांनी तांगेल पुरा डिसिजन्सांक स्वीकार केलेलस हे भारी उडगास दवरचे आणि भारी विचार करचे असेल विषय की अण्णान सांगेल वस्तू त्यांनी पुरा ऐकलेलस त्या टायमार कॅलकटांतू 2 प्रमुख जावन कॉलेज आसिल्लीची महाविद्यालय एक प्रेसिडेन्सी आणि एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज म्हणून आता दोन्ही लायक असेल कॉलेज बट गौर मोहन देन कित्याक त्यांनी अभया खातीर स्कॉटिश चर्च कॉलेज चूज केला ते हांगा सांगिल्लस एक म्हळ्यार सकड वैष्णव परिवार जे आसिल्लीच पळय अवती भोवती तांगेल चेडवांक ह्या कॉलेजांतू घालेल असेल खंय आणि ते भारी त्या टायमारचे भारी एक म्हणता पळय प्रतिष्ठित जावन असेल रेप्युटेड कॉलेज असेल खंय आणि पुरा बंगाली जन पुरा असेल पण तांगेल हंतू ते प्रख्यात जावन असेल कॉलेज म्हणून आणि थंयच प्रोफेसर्स त्यांनी मेरी पुजारी आम्ही प्रिस्ट म्हणताची पुजारी त्यांनी त्या बॅकग्राऊंड दुखून आसिल्लीच प्रोफेसर्स पुरा सदांचे स्कॉटलंड दुखून आसिल्लीची त्या त्यांनी एकदम तांगेले शांत स्वभाव नैतिक स्वभाव आसिल्लीची सो ताजे खातीर त्या स्वभावा निमित्त गौर मोहन देंक तांकां हें दिसलें की ना हंतू मगल चाललो होलिस्टिक डेव्हलपमेंट चांग रितीर तो वाढतलो म्हणून त्यांनी हे चूज केलेलं असं आणि मेन रिझन म्हळ्यार कॉलेज दूर असताना आवस पापसू येचे नसता की पीजी घालका जातल की विंगड प्रांत तू विंगड देशा घाल्यार तांकां दिसता की ना मगल चल्ले थंय पुणी खंय थंयच गेस्ट हाऊस दवरून थंयच कसं पुणे ऍडमिशन घेवका जाल्यार तशें आसतलें म्हणून बट ही सिलेक्टेड हॅरिसन रोड तांणी खंय रावचे आशिल्ले नॉर्थ कलकट्टांतू ताजी लागीं आसिल निमित्त मगल पूत घरा येतलो ते आश्वासन आसिल तांकां ताचे खातीर त्यांनी दिस वर द मेनी रिझन्स वाय गौर मोहन दे हांनी तांगेल चेडवाक अभयाक क्षम करा अभय म्हणता असा बट हे पुस्तकांत अभय चरणा अभय म्हणून श्रील प्रभुपादांक अभय म्हणून संबोधित केलेलं असं मुखार तेच नाव काढतली आम्ही तांकां हे कॉलेजाक घातले स्कॉटिश चर्च कॉलेज म्हणून आणि तुमकुडगास असं विजया वर्सानेश्वरी माताजीन सांगितले की रजनी तांगेल आवसूक की अशें काश असेल मला पुत्तान व्हड जावका लंडना वचून सिक्का व्यापारी म्हळ्यार शी हॅड महत्वाकांक्षी आसिल्ली त्यांनी तांगेल पुत्ता विशय घेऊन जाल्यार हांतश बरयलेलें आसा गौर मोहन दे तांकां तांगेल पुत्ताक लंडना पेटोवचें नाक आसिल्लें कित्याक थंय भ्रष्टाचार आसतले त्या स्वभाव तांगेले हांत आयल्यारी म्हळ्यार पाश्चात्य देशात सभ्यता आयल्यार पकणे मगल पुत्तान तू आणि त्या जावच्या ना आणि तांगेले एक मेन अभिप्राय आसिल्ले की शुद्ध भक्ती राधाराणी श्रीमती राधाराणी सेवा करच तशी भागी जावका मगल पुत्ताक त्या आशा तांगेल आसिल्ली आणि खंयचे अशी तशी गुरु मगल ब्रह्मचारी दोन मगल पूतू ह्या जावच्या नज म्हणून तांकां आश आसिल्ले की अशी तशी जावन तांकां कोणाक गुर मेळचे नज म्हणून त्यामुळे तांगी थंय साधू वर्ग जन मस्त येता आसिल्लीची गौर मोहन देलगर कडे बट कोणार वेर तांकां कॉन्फिडन्स नासिल्ले की शुद्ध जे आसिल्ले परंपरागत जावन कोण गुरु आसिल्ले तांकां तशी कोणे मेळ नासिल्ले त्या विशयार लग्न आणि व्यापार आणि संसारिक संबंधित पुरा कसं नसतं त्या कलकत्तांतू आणि त्या कॉलेजांतू संबंधित पुरा योग्य जावन आसिल्ले म्हणून त्यांनी अशी हे केलेलं आसिल्ले की आणि ताकाची हे कॉलेज तांकां समाज रक्षण करतले म्हणून ह्या विचारानं त्यांनी त्या स्कॉटिश कॉलेजांतू भरती केल्या म्हणून सांगिल्लें मुखारच्यानतू त्या कॉलेजा विषय सांगिल्लें आता सिन्स इट इज मेन्शन्ड इन लीलामृत आय थिंक दॅट कॉलेज owes a very greatness because it is mentioned in Lilamrit. So the college विषय आम्ही ऐकूया ख्रिश्चन मिशनरी आसिल्लीची ख्रिश्चन मिशनरी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां मदर टेरेसा पळोव येता आमी शी ऑल्सो वॉज अ ख्रिश्चन मिशनरी एट दोस टाइम दे वेर दोस सेंड फ्रॉम अब्रॉड आणि त्यांनी हांगा जनसेवा म्हणून करची म्हणून त्यांनी हांगा प्रतिष्ठित जाता आसिल्लीची सो अशी सांगिल्लें आसा रेव्हरंड अलेक्झांडर डफ 1913 त्यांनी जनरल असेंब्ली इन्स्टिट्यूशन फाउंड केलेलें आणि तशी हे कॉलेज फाउंड जाल्लेले दोग हे वट्ट जावन अमालगमेट जावन त्यांनी हे स्कॉटिश चर्च कॉलेज म्हणून निर्माण जाल्लेलें आसा म्हणून सांगिल्लें श्रील प्रभुपाद सांगता
हांतू प्राध्यापक जे आसलीची जे टीचर्स आसलीची तांणी भारी चांग आसलीची आनी तांणी बापसूल दर्जा दिलेलो पुरा प्रोफेसर्स तांगेल बापसू म्हणकेच मीन्स तितलो आदर आसिले प्रभुपादांक तांगेल प्रोफेसरांक म्हूण देखून पडथांगा अशें न्हय की अरे हो प्रोफेसर चांग ना हांतू आमी खामी काडे अशें न्हय प्रभुपादांक कशें आसिले तांगेल मनोभाव अशें आसिले की तांगेल बापसू म्हणकेची चांग चित्ताची आसिलीची आनी हांतू तांणी इतले दयालू मनाची आसिलीची दे वर ऑल परफेक्ट स्पेशली उर्कवट जो आसिलीची उर्खवाट प्रोफेसर जे आसिली तांणी सज्जन पुरुष दयाळू मनाची आसिलीची ऑफकोर्स दे बिलोंग टू द प्रिस्टली वुड्स माइट बी बिकॉज ऑफ दॅट दे वर ऑल सेंटली टाइप ऑफ पीपल प्रोफेसर्स म्हूण तांगेले जे रिलेशनशीप आसिल संबंध आसिले शिष्याले आनी गुरुल संबंध जे आसिले ते भारी चांग आसिल त्या कॉलेजांतू म्हणून प्रभुपादाल हे मन आसिल हांतू आनी अशें सांगिल्लें आसा फर्स्ट इयरांतू प्रभुपादान इंग्लिश आनी संस्कृत ते घेतिल्ले आसिले सेकंड इयरांतू संस्कृत आनी फिलॉसॉफी तत्वज्ञान ते घेतिल्ले आसिले तशी थर्ड इयर फिलॉसॉफी अर्थशास्त्र आनी इकॉनॉमिक्स फिलॉसॉफी आनी इकॉनॉमिक्स हे घेतिल्ले आसा तांगेले सब्जेक्ट्स मेन्शन केलेले आसाचे आनी इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर आसिलीची स्क्रिमग्योर म्हणून तांणी बंकिम चंद्र चॅटर्जी तांगेल वर्णन करचे आसिल खंय बिकॉज ही वॉज अ लिटरेचर प्रोफेसर आनी बंकिम चंद्र चॅटर्जी तांगेले तेच साहित्य आसिले सो तांणी सांगचे आसिल खंय तांगेल ताजे विषय लिटरेचरा विषय सांगताना बंकिम बाबून अशी सांगिल्लें आसा म्हणून सो ही अमालगमेटेड द इंग्लिश अँड वेस्टर्न अँड इंडियन हे म्हणटा पळय लिटरेचर अशी कोण शिकयता आसलीची आनी तेदना तांणी वॉल्टर स्कॉट डिकन्स आनी हांगेल पुरा जे लिटररी आसिली साहित्यकार आसिले तांगेल विशय तांकां शिकयता आसलीची म्हणून आनी कसं ऍक्टिव्हिटीज आसिलीची कसं चढल वळण आसिल्ले त्या कॉलेजांतू ते हांत सांगिल्लें आसा मागीर प्रभुपाद खंयच सोसायटींतू तांणी मेंबरशीप आसिलीची आता तुम्ही पळयता आतां कॉलेजांत पुरा कोण भरती जाता तांणी पुरा क्लब मेंबर्स आसताची देर इज अ लिटरेचर क्लब देर इज अ फिलॉसॉफी क्लब अर्थशास्त्र आनी मस्त पुरा हे आसा म्हणटा पळय देर आर वेरियस सोसायटीज 10, 15, 20 सोसायटीज नेम इट अँड देर इज सो प्रभुपाद त्या टायमार पुरा सोसायटीन मेंबर आसलीची सो त्या कॉलेजांतू एक सोसायटी असता तांत तशें मेन्शन केलेलें आसा की ही वॉज मेंबर ऑफ इंग्लिश सोसायटी आनी तांणी गद्य पद्य म्हणटा पळय पोएम्स ते रिसाइट करचे आसिल कीट्स शेली तांगेले दे वर व्हेरी नामादीक आसिल त्या टायमारचे ऑथर्स आनी संस्कृत सोसायटींतू वेर तांणी मेंबर आसिल्लीची आनी तांणी 11वा अध्याय भगवद्गीताचे 11वा अध्याय म्हळ्यार विश्वरूप दर्शन त्याचे विषय तांणी चंद कोण रिसिटेशन करचे आसिल आनी सकळ जे अवती तांगेल जे मित्रमंडळी आसिले तांकां भारी खुशी जाता आसिल की कितलो लायक कोण अभय हे रिसिटेशन करता म्हणून आनी त्या मात्र न्हय ही यूज टू प्ले सॉकर म्हणजे फुटबॉल वे खेळता आसलीची आनी नाट्यशास्त्र थिएटर्स तांत वरी पार्टिसिपेट केलेलं आसा म्हणून सांगिल्लें आसा ताजे विशय एक विशेष अंतू एक इन्सिडेंट सांगिल्लें आसा की ते अमृत बोस म्हणून ही वॉज अ ऑर्गनायझर डायरेक्टर आसिल्लो नाट्यशास्त्र म्हणजे थिएटर्स करचे पूण त्या टायमार पुरो कशी थ्रू थिएटर्स ड्रामा करून नाट्य करून पळय एक नाटक करून जनांक एक खंयचे विषय मॉरल स्टोरी दिवचे सो या देवाल विषय कसं नाही तांकां एक मॉरल हे पेटो कदा त्या जावचे आसिले नॉट नाव डेज देर आर फिल्म्स हू डिपिक्ट ऑल द ह्युमन सायकोलॉजी बट त्या टायमार देवाल विषय मात्र चढते जावन 99% डिपिक्ट जाता आसिले सो तांणी ड्रामा करचे म्हूण लेखले चैतन्य महाप्रभूले लिहिले विषय बट तांणी अशें दिसलें की 1 वर्स प्रॅक्टीस घेतला की पुरा जनाल करून सो दॅट दे आर व्हेरी परफेक्ट आनी अमृतलाल बोस सांगील मना अशें आसिल खंय की इतले लायक प्रॅक्टीस जाल्यार मात्र तांकां हांव ड्रामा करचे सोडटा म्हणून सो हाव इट वॉज बी प्रॅक्टीस हाव इट शूड बी की ते पात्र त्या निभोवन जातरी स्टेजार येवन जातरी त्या चैतन्य लिला जावन जातरी जनांक तांगेल मनान तुले जे पाप करचे जे प्रवृत्ती आसता त्या वचका म्हणून सो तितले म्हणटा तांगेले एक विचार आसिले की ह्या नाटकाचे एक विशेष एक हे आसिले अजेंडा आसिले आनी तांगेल प्रॅक्टीस जाता आसिल खंय आनी 1 वर्स नंतर आनी ऑफकोर्स श्रील प्रभु अभया हांकां अद्वैत आचार्य हांचे पात्र करचे एक हे करचे ऑपॉर्च्युनिटी मेळके देन ही प्रॅक्टिस्ड व्हेरी वेल आनी केदना अभय परफॉर्मन्स दिता आसलीची तांणी पळयता आसली खंय मस्त जन रडता आसलीची म्हूण तांगेले दोळे दुखून नेत्रां दुखून बळबळी उद्दां येता आसली म्हूण तांकां तेदन रियलायज जालें की अशें कितें जाता आसा म्हूण सो देर वॉज अट्टर सिन्सियरिटी
इन परफॉर्मन्स अँड डेडिकेशन अँड डिटर्मिनेशन हे कळता म्हणून सांगिल्लें. सो प्रभुपादार विषय आमकां कसा कळता, ही वॉज मेंबर ऑफ वेरियस सोसायटीज, ही प्लेड सॉकर, ही वॉज इन थिएटर ते लास्ट आशिल्ले, ताजे नंतर त्यांनी पार्टिसिपेट करनी म्हणून सांगिल्लें. बट तांगेल्यान तूं वेल ट्रेनिंग कशें आशिल्लें, सिन्सियरिटी कशी आशिल्लें आनी प्रामाणिकता कशी आशिल्लें म्हणून हातूंत आमकां दिसून येता. कडेक कालिदास म्हळ्यार शास्त्र आसा संस्कृतारी कुमार संभव म्हणून आसा, ताजे वयर तांगेलें इम्प्रेशन भारी एकदम प्रभावित आशिल्लें खंय. आणि अशी सांगिल्लें तांकां ते भारी धीरा विशय तांणी आनी ते डिस्क्रायब केलेलो तुम्ही वाजू येत तांकां ते कशी प्रेरणा मेळ्ळी आनी कशी दिसलें की कालिदास शास्त्र कितले प्राकस आनी कितले ताजे हे गुढता कितले आसा म्हणून तांकां कळ्ळें आनी तांकां भारी खुशी जाल्लें म्हणून ताजे विशय तांणी सांगिल्लें. तांकां लोकल लँग्वेज थंय बेंगॉली लोकल लँग्वेजीस ते येवूंक आशिल्ले, ते कंपल्सरी आशिल्ले म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ताकाची सकळच्यान थंय जे आशिल्लीची फॉरेन टिचर्स तांकां ते बेंगॉली लँग्वेज शिकपा पडटा आशिल्ली खंय. आनी तांगेली प्रिती प्रोफेसर उकवट जो सायकोलॉजी मानसशास्त्र म्हळ्यार मनोविज्ञाना विशय सांगचे जो प्रोफेसर आशिल्ले पळय, तांगेलो वाटो तांकां खबर नाशिल्लें खंय तांकां बरी बेंगॉली येता म्हणून. सो तांणी कसं की जोक मारलेले का बेंगॉलीन त्यांनी रिप्लाय केलेलं खंय, हास परिहास म्हणता पळय, दे कुड ओनली डू विथ दॅट प्रोफेसर म्हणून सांगिल्लें. मग तांतूय कळता त्या टायमार जे प्रोफेसर आसा तांगेले विषय कळता की स्टुडंट्सा खातीर कशी मेळ नेवचे खातीर तांणी लोकल लँग्वेज शिकिल्ली आशिल्ली. बायबल शिकचे कशें आमकां भगवद्गीता शिकचे कंपल्सरी आसा, त्या टायमार बायबल शिकचे वरी कंपल्सरी आशिल्ली खंय. हांव तुमकां प्रेझेंटेशन करतना फोटोज दिवचे जायनी, बट पुस्तकान मात्र न्ही, मस्त व्हिडिओजान तूं बायबल सोसायटी म्हणून एक हे आशिल्ले कसं रूम्स आशिल्ले त्या टायमार. स्कॉटिश कॉलेज वे पळयत तुम्ही सर्च केल्यार. सो द बायबल सोसायटीन वचून एवरीडे प्रेयर सकाळी पुरा बायबल्साचे भजन असो या हायम्स असो गॉस्पेल्सा विषय ते पुरा शिकचे तांगेले कंपल्सरी आशिल्ले म्हणून सांगिल्लें. मुखारी सेल्फ प्रोफेसर चांग आशिल्लीची, ऑफकोर्स देर वेर प्रोफेसर तांणी कंडेम करचे आशिल्ले वेदिक टिचिंग्स ऑफ कर्मा म्हणून. तुमगेले शास्त्रांत कसं बरयलां हे भारतीय शास्त्रांत कर्मा आणि ट्रान्समायग्रेशन ऑफ सोल, तांकां ते बिलीफ नाशिल्ली की कशें बा कोणे विटनेस ना अशी, कोणे म्हणटा पळता का साक्षीदार ना अशी, आमी कसं नाही क्रायम केला री कोणे साक्षी ना तशें म्हणटाना आमकां ते आमी सिन्नाचे भागीदार कशें जाताला बा म्हणून ते तांकां पटना आशिल्लें. सो मस्त शास्त्रा विशय आमगेले तांणी पुरा आकड ताकडचे विचार तांगेले सांगता आशिल्ली प्रोफेसर. ऑफकोर्स अभय वॉज केपेबल ऑफ डिफेंडिंग इट, बट तांणी शांत रावलीच खंय बिकॉज ही वॉज सोशली इन्फिरियर म्हळ्यार कनिश्ट जावन आशिल्ली. तांकां त्या सोसायटीन ही वॉज व्हेरी कन्सर्न्ड तेंच्या एटमॉस्फियरा विशय आनी ह्या विशय. सो ही डिडंट रिप्लाय बॅक टू ऑल द प्रोफेसर्स की तुम्ही सांगचे चुकीच विषय आसा म्हणून. आमगेले शास्त्र प्राक जावन आशिल्लें मात्र न्ही, इट सनातन आसा म्हणून ते सांगच्याक धैर्य आशिल्लें, बट तांणी ते उल्लंघन कर न्ही सांगू न्हू म्हणून तशें सांगिल्लें आसा. मुखार सांगिल्लें आसा स्टुडंट्स आर एक्सपिरियन्स कलकत्ताचे कशें आशिल्लें म्हणून. प्रभुपाद बिलोंग टू कॅलकटा, सो फॉर हिम ब्रिटिशर्स आंदोलन म्हळ्यार इंडिया आनी ब्रिटिशाल ते संबंध ते वॉर ते पुरो तांकां गोत आशिल्लें. बट कोण विलेज आनी कोण टाउन कोण गांवां दुखून येतले जनांक चेडूवांक भारी भंय करता आशिल्ले कलकत्ताचे. दे विश गेट बिविल्डरमेंट अँड टिमिडिटी आशिल्ली म्हळ्यार तांकां भंय भीत करता आशिल्ली खंय की ह्या कॉलेज कसं ना बाय प्रोफेसर कसं नाही म्हणून. बट अभय चरण म्हणटा आसाची की he was very much, he had a great fondness for his Scottish teachers. कित्याक तांगेले सज्जनता, तांगेले नम्र व्यवहार आणि काइंड हार्टेडनेस दयाळू आशिल्ले निमित्त तांगेले संबंध भारी चांग आशिल्ले म्हणून सांगिल्लें. सो वी कॅन सी की प्रभुपादाले एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड टुवर्ड्स द लाईफ आशिल्लें. दो दे वर प्रोफेसर हू वेर नॉट लाइकिंग शास्त्रास, स्टील he remained silent, and there were very other professor who had very nice what you say connection and belongingness to all the children. So हे हांतू प्रभुपादाल विषय आणि प्रोफेसर विषय सांगिल्लें आसा. एक पटी अशें जाल्लें स्कॉटिश राज्यपाल गव्हर्नर आशिल्ले पळय ते कॅलकटाचे बेंगॉलाचे ते स्कॉटलँडा दुखूनच आशिल्ले खंय. तांणी एक पटी मेळचे म्हणून ते कॉलेजा येवचे म्हणून जालें खंय. आनी तेदना कसं जाल्लें थंयचे स्कॉटलँडाचे प्रोफेसर्स आशिल्ले तांकां लॉन्ज तांकां बेश्टचे हे कसं सीट्स विंगड कडेन अरेंज केलेले.
भारतीय जन विंगड केलेलं म्हळ्यार इट्स नॉट दॅट कास्टिझम बट ते पळोवच्या मेळ्ळें म्हणून की कशें तरी सेपरेट केलेलं आहे म्हणून पुरा विषय एम घोष हांणी जे बरयलेलें पुस्तक असेल इंडियन तांणी ऑथर इंग्लंड्स वर्क इन इंडिया म्हळ्यार ब्रिटिशर्सां येवन जे तरी कशी आमगेली इंडिया भारी चांग जाल्ले चिके तसल विषय ते पुस्तक असेल खंय तातूंत इंडियाचे बॅकवर्डनेस दाखयलेलं आसा पुरा समवेर इट वॉज द बुक वेर ब्रिटिशर्सां आयिल्ले मित कितलो उद्धार जाल्लो बा ते म्हण आमगेली भारत म्हण त्या विशय ते बुक आशिल्ले म्हण सांगिल्लें इकॉनॉमिक प्रोफेसर एक पटी कोप्पान सांगता आशिल खंय तुमकां कसं नाही माते वचना तुम्ही एकदम म्हणता पळय स्लो तुमगेली माते तुमकां कसं जाऊ का इंडिपेंडन्स तुमकां इंडिपेंडन्स जाऊ कसं नाही प्रयोजन ना यू शुड ऑलवेज बी डिपेंडंट ऑन अदर्स म्हण ताण केन्ना सवच आशिल का इकॉनॉमिक प्रोफेसरान तुम खंयच्याक प्रयोजन ना तुम्ही मंद बुद्धी जन सकड म्हणून ऑफकोर्स समटायम्स प्रोफेसर कोप्पा येईल तेन्ना तांणी सांगताची सो त्या प्रतांनी सांगिल्लें बरी हांत पुस्तकांत आसा मुखारी अशें सांगिल्लें आसा कॉलेज लाईफ वॉज व्हेरी डिमांडिंग म्हळ्यार मस्त अपेक्षा आशिल्ली तुम्ही पळोव येता फर्स्ट चॅप्टरांतू आम्ही पळयलेलें आशिल्लें की कशी सानपण असताना आता किरण पडियार प्रभू सान चाललस ऑफकोर्स ही इज टीचिंग हिम सम कीर्तन सम भजन सम श्लोका स्तोत्रास माइट बी मेनी थिंग्स तशीची सान असताना अभयाक बापसून राधाकृष्णाल डिटीज हाडिलेला आणि तांणी केन्नायची तांणी पळयलेलें तुम्ही पुस्तकांतू माताजीन कितलं एक वर्णन केलेलं की तांणी राधा गोविंद टेम्पला वचून देवाले अर्च विग्रह एद्राक तांणी ते कीर्तन करचकी पुजारीन वर्शिप करचकी कचोरी नैवेद्य केलेलं खावचकी ते पुरा तांगेलें आशिल्लें बट नाव बिकॉज कॉलेज लाईफ वॉज डिमांडिंग दॅट ऑल वेंट इन पास्ट सो आज कसं नशिल्लें ही कुड नो लॉंगर तांणी केन्नाय स्पेंड करचें तांकां टायम नाशिल्लो खंय तांकां देवाल विशयी देवाल खातीर कसं आमगेले नियम आस रुल्स रेग्युलेशन्स आस प्रिंसिपल्स आस ते फॉलो करच्याक तांकां वेळ मेळनाशिल्लें म्हणून कशी तांणी ते पुरो उडगास करता आशिल्लीची म्हणून हांत सांगिल्लें आसा ऑफकोर्स तांगेले आतां कसं नाही म्हणता पण तांगे लायफाचे जे इम्पॉर्टन्स ते चेंज जालेले कशी म्हणून सांगिल्लें ही इन हिज कॉलेज कंपाऊंड देर वेर ट्रीज देर वेर बर्ड्स आणि गार्डन वन पुरा आशिल्लें खंय बट इन्स्टेड ऑफ वर्शिप देर वॉज स्टडी म्हणून सांगिल्लें सो वर्शिप रिप्लेस्ड स्टडी कळटा तांणी यौवनार येत तरी सानपण असताना वर्शिप करता आशिल्ली बट गौरमोहन देल निमित्त तांगेल आनमाना ते एक इनेट क्वालिटी घाललेले देवाल वर्शिप करचो ताका ते केन्नाय वच्चेनी बट इट गॉट रिप्लेस्ड ऑफ स्टडी म्हणून सांगिल्लें आसा शैक्षणिकांतू ऑल्दो ही हॅड नो इंटरेस्ट इन एकेडेमिक एक्टिविटीज अँड ऑल बट तांगे इन्वॉल्वमेंट आशिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा कित्याक हांव पासून त्या कॉलेजाक घाललेलें शिक्षिका खातीराची म्हणून सो वर्शिप तांणी सायडाक दवरलेलें आणि सकड म्हळ्यार कॉलेजांत कसं करचें आशिल्लें म्हळ्यार प्रभुपाद म्हळ्यार अभय तांणी कसं करचें म्हणून दाखयलां तांणी एक दुसऱ्या चेडवांट उलोवचें म्हळ्यार क्लास असाइनमेंट्स कॉलेज स्टडीज लायब्ररी वचून शिकचे हेच पुरो आशिल्लें रायटिंग नोट्स घरा आयल्यार वरीची प्रोफेसरा खातीर कसं नाही बरोवचे या स्कूल कॉलेजान नोट्स करचे तांगेले जीवनशैली तंतू गेलेले म्हणून अशें सांगिल्लें आसा सो ही अबॅन्डन्ड वर्शिपिंग कृष्णा डिटीज ही हॅड डिमांडेड इयर्स बिफोर आणि तांणी कसं केलेलं खंय ते एक चंदुकोन बॉक्स तू देवाक देवाक धंपून दवरलेले म्हणून भितर दवरलेले म्हणून सांगिल्लें आसा मुखारी अशी सांगिल्लें आसा की तांगेले बापसून गौरमोहन दे तांकां तांगेले पुत्ताले अशी अभयाल अशी चलन वळण जाता असं म्हणून तांकां बिलकुलय तांकां भंय करनी कही ही वॉज अनडिस्टर्ब्ड म्हणून सांगिल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार आतां तुमी पळोव येता अभय देवाल पुजा आनी इत्यादी साधना भक्ती ते करनाशिल्लीची जाल्यार स्टील ही वॉज अनडिस्टर्ब्ड म्हणून सांगिल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार इन हीज चाइल्डहूड डेज सानपणा दुखुनूची इट वॉज इनेट अभयालंतू ते देवाल प्रीती तांणी तांतू घाण दवरलेलें आशिल्लें म्हणून सो ही हॅड कॉन्फिडन्स की म्हागेलो चल्लो तागेले हॅबिट्सांतू म्हळ्यार तागेले स्वभावांतू तो शुद्ध आसतलो म्हणून आनी तो तागेले जे सभ्यता आसा ताका चॅलेंज करचना तागेले जे भारतीय सभ्यता आसा तागेले जे प्रीती आसा देवाल प्रीती ताका तो केन्नाय चॅलेंज करचना आनी त्या मात्र न्हय वेस्टर्न फिलॉसॉफी आसा पळय पाश्चात्य देशात सभ्यता तांगेले तत्वज्ञान त्या केन्ना तो स्वीकार करचना बिकॉज ही नोज हिज फिलॉसॉफी अँड कल्चर व्हेरी वेल सो त्या विशय आशिल्ले निमित्त इमॉरल बिहेवियर अनैतिक स्वभाव तांगेल्यांत येश ना म्हणून गौरमोहन देक कॉन्फिडन्स आशिल्लें तांगे चल्ल्याक आनी तांकां एक मन आशिल्लें की म्हागेलो पूत एक लायक शिक्षण मेळटास ताका आनी तागे लायक करियर जातलें बिकॉज इट वॉज अ ब्रिटिश अंडर आशिल्लें ते कॉलेज आशिल्ले निमित्त ताका रेप्युटेशन आशिल्लें
आनी मगेल पुत्ताक थंय दुखून ग्रॅज्युएशन म्हणल्यार एक नाम असतं का आनी ताजे निमित्त ताका करियर लायक जातले आनी करियर लायक जावन तो ताका चांग एक बायल मेळ्ळी तर तो सेटल जातलो म्हणून तांगेले मनांत एक अभिप्राय आशिल्लो. ऑफकोर्स देर वॉज अ हिडन एजेंडा ऑल्सो. एकळे एस्ट्रॉलॉजर जातक दाखयतना तुमका गोतस सांगिलस लास्ट टाइम माताजीन ताजे विषय सांगिलस तेदना अभयाल जातक दाखिल आशिल्ले तेदना सांगिल की एट द एज ऑफ 70 युअर सन इज गोइंग टू प्रचार करचे आसताना भारतीय कल्चर फिलॉसॉफी कृष्ण भक्ती प्रचार करचे आसा म्हणून ताजे एक प्रमाण जालेलें आशिल्लें. सो त्या खुश तांक मनांत आशिल्लेची खाली तागेल पुत्ताक टुवर्ड्स दॅट डायरेक्शन कशी व्हरचें म्हणून ते तांगेल लायफाचे गोल आशिल्ले. गौर मोहन देल तेच एक लायफाचे गोल आशिल्ले की टुवर्ड्स दॅट डायरेक्शन कित्याक म्हळ्यार तांणी 70 इयर्स आसतना अभयान हांणी नासतलीची. सो हाऊ इट माय प्रेझेंट लाईफ हाऊ कॅन आय डायरेक्ट हिम इन दॅट डायरेक्शन म्हणून तांगेल ते गोल आशिल्ले. सो ताजे खातीर तांणी मस्त प्लॅनिंग करता आशिल्लीची. अननोइंगली ही वॉज प्लॅनिंग फॉर दॅट वेन ही विल अटेन द एज ऑफ 70 हाऊ ही विल प्रचार कशी करचे देवाल विषय त्या खातीर तांणी 18 वर्स चुकून प्रायर आसतना इनफॅक्ट फ्रॉम चाइल्डहूड तांणी ते प्लॅन करता आशिल्लीची प्रभुपाद त्या डायरेक्शनाक कशी वतलीची म्हणून. मुखारी म्हळ्यार हे गौर मोहन देले तांगेले म्हणटा इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट म्हणत नाही इंटरनल तांणी कशी ही वॉज सॅटिस्फाईड विथ हिज सन्स म्हणटा बिहेवियर हिज अकॅडमिक्स एव्हरीथिंग बिकॉज इट वॉज ऑल कल्मिनेटिंग पुरा वट्ट जावन तांणी कशी देवाल सेव कर येता म्हणून ताजे वेरी आशिल्लें तांगेले डायरेक्शन. मुखार तांगेले बेस्ट फ्रेंड क्लासमेट आशिल्लो तांगेलें नांव रुपेंद्रनाथ मित्रा. सो तांगेल वट बेस्ट आशिल्ले काय तांणी प्रभुपाद ताका केन्नाय सोड नाशिल्लीची. सो बायबल क्लास असो रेसिटेशन असो कंपल्सरी प्रेयर असो तागेल वट बसूनची तांणी करचे आशिल्ले म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी रुपेंद्रनाथ मित्राक आश्चर्य दिसता आशिल्लें खंय की he was not enamored of Western education, nor he was ambitious for scholastic achievements. अभयाक हांतू बारी कांय रुची नाशिल्लें म्हणून म्हाका कसं एक प्रतिष्ठा मेळका एकाडेमिक्सान तू मस्त चांग जावका किंवा वेस्टर्न कल्चर मस्त जनाक यू गेट इन्फ्लुएन्स्ड आमी लायक ताचें हेंच कसं की चांग आसा म्हणून इन्फ्लुएन्स जावचें हें कसं नाशिल्लें म्हणून. इनफॅक्ट एक दिवस रुपेंद्र मित्राक सांगिल्लें आशिल्लें रुपेंद्रनाथ मित्राक तागेल बेस्ट तागेल क्लासमेटाक की म्हाका हांतनी कांय रुची ना जाल्यार बदल रुची म्हळ्यार आमगेल जे रिलीजन धर्म आसा ताजे प्रचार करून शुद्ध भक्ती कशी जनालांत हाडचे त्या कसं की तत्वज्ञान आसा फिलॉसॉफी आसा आमगेले शास्त्राचे ताजे प्रचार करता म्हणून ताजी कसं की आश आसा म्हणून अशी व्यक्त केलेलं आसा म्हणून रुपेंद्रनाथ मित्राक तांणी हाजे विशय तांगेल मना विशय तांणी व्यक्त केलेलं आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी मुखार सांगिल्लें आसा ही हॅड नो फॅसिनेशन इवन दो स्टडीन वेस्टर्न फिलॉसॉफी. कित्याक म्हळ्यार वेस्टर्न फिलॉसॉफीन कित्याक तांगेलें मन नाशिल्लें बिकॉज इट वॉज ऑल स्पेक्युलेटिव्ह. ते पुरो अनुमान म्हणून आशिल्लें. आमगेल शास्त्र अनुमानार चलना. आमगेल शास्त्र इज ऑलवेज परमनंट शाश्वत जावन आशिल्लें. वी हॅव ऑल वॉट यू से इट इज देर इज अ सायन्स ऑल्सो इन अवर शास्त्र बट इट इज इटर्नल. आनी वेस्टर्न फिलॉसॉफी कसं नाशिल्लें तांगेल पुरो स्पेक्युलेटिव्ह नॉलेज आशिल्लें आनी ते अनुमानार चलचें आशिल्लें. सो ते तांकां ताजे वयर फॅसिनेशन नाशिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ऑफकोर्स तांगेल डिवोशनल मूड नाशिल्लें वैष्णव स्पिरिट नाशिल्लें ट्रेनिंग नाशिल्लें ताजे निमित्त आनी तांगेल अन्नाल म्हणके अन्नाल जे शिकिल्लें शास्त्र आसा परिपक्व जावन आशिल्लें तांगेल मातेंचो. सो त्या फिलॉसॉफी तांगेल मागते बेसिल्ले निमित्त तांकां खंयचे विंगड फिलॉसॉफी अशी तांणी स्वीकार करनाशिल्लीची म्हणून हांत सांगिल्लें आसा. एक दिवस रात्री अशें हांत सांगिल्लें आसा की प्रभुपाद हांकां स्वप्न पडता खंय आनी स्वप्नांत कसं जाता ऐकायाची. स्वप्नांत अशी जाता की राधा कृष्ण विग्रह जे डिटीज आशिल्लीची जे तांणी प्रभुपाद तांणी बॉक्सा बंद करून दवरलेले तांणी सांगता खंय की अरे म्हाका धांपून दवरला म्हाका पूज करना हांवें तूं म्हणून ते डिटीज तांकां सांगता आसा खंय प्रभुपादाक. प्रभुपादा भारी बेजार जाता खंय की हांव अशें दुर्लक्ष कशें केलां बा म्हगेलें देवाक म्हणून. आनी त्या टायम दुखून तांणी देवाक क्षमापण मागता खंय आनी तांगेल कॉलेज लाईफ इतलें बिझी टायटली शेड्यूल्ड आसल्यार बरी तांणी देवाक पूज करचे देवाल भक्ती करची साधन करचे ते साधना भक्ती पुरा करचे ते तांणी सोडची म्हणून सांगिल्लें आसा. सो पदे पदे देव वरी तांकां म्हणटा पळय देवे उडगास करता आसा म्हणून सांगिल्लें आसा की दिस इज द रियल म्हणटा पळय गोल ऑफ लाईफ म्हणून. दिस वॉज अबाउट हिज कॉलेज लाईफ. मुखारी आंदोलन जे त्या टायमारचे प्रभुपाद केदन होड जाता आशिल्ली
कसं कसं आंदोलन जाता आशिल्लें, वॉट वॉज अ मुवमेंट गोईंग ऑन इन इंडिया, ताजे विशयान सांगिल्लें आसा. इट इज व्हेरी वॉट यू से सरप्रायझिंग टू हियर की सुभाष चंद्र बोस आसा पळय, तांगेली 1 वर्स व्होड जावन आशिल्ली, तांगेले कॉलेज आशिल्ली, तांणी प्रेसिडेन्सी कॉलेजांत आशिल्ली, आमी जस्ट मेन्शन केलें पळय 2 चांग कॉलेज आशिल्ले. ही वॉज इन प्रेसिडेन्सी कॉलेज. तर तांतू भारतीय छात्रांक मस्त शोषण करता आशिल्ली म्हणून तांणी स्ट्रायक सुरू केलेले. ताका त्या कॉलेजात दुखून तांकां एक्सपेल केलेलें, तांकां काण घालेलें म्हणून तांणी ह्या कॉलेजात जॉईन जालेली. बट इन दिस कॉलेज ही वॉज व्हेरी सिन्सियर, आणि ह्या रेप्युटेशन ह्या कॉलेजाची भारी चांग आशिल्ली. मी तर सुभाष चंद्र बोस वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ फिलॉसॉफी क्लब म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ही वर्क कोऑपरेटली विथ द वाईस चान्सलर, सायकोलॉजी टीचर कोण तो उर्कवट, तांगेल वट्टांनी लायक कोण मेळ नाशिल्लीची म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि त्या टायमार अभय तांगेल कान्नारी पुरा जे फ्रीडम फायटर्स आशिल्लीची तांगेल विषय तांगेल कान्नार पडता आशिल्ले म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें सुभाष चंद्र बोसा निमित्त. कोण विपिन चंद्र पाल आणि सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, लाला लजपत राय हांगेल विषय तांकां कळता आशिल्ली. खंय पार्टिशन ऑफ बेंगॉल त्या टायमार जाल्लेले, ताजे निमित्त हांगेल विषय कळता आशिल्ले. आणि हांगेलांत मेन जावन आशिल्ले, एक प्रमुख जावन आशिल्ले जे फ्रीडम फायटर आशिल्लीची मोहनदास करमचंद गांधी, तांगेल विषय वरी तांकां कळच्या लागील्लें म्हणून सांगिल्लें. आनी पुरा राष्ट्रवादी जन आशिल्लीची, तांणी स्वराज ह्या खातीर लढचे खातीर म्हणून तांणी तयार जालेली आशिल्ली म्हणून सांगिल्लें. बट स्कॉटिश चर्च कॉलेजांतू स्ट्रिक्ट आशिल्लें खंय की एंटी गव्हर्नमेंट जावचें नज म्हणून, म्हळ्यार सरकार त्या टायमार ब्रिटीश सरकार आशिल्लीच. सो तांगेल अगेन्स्ट कसं उल्लोवचें, तांगेल अगेन्स्ट कसं करचें ना म्हणून त्या कॉलेजांत ऑलरेडी इट वॉज फॉरबिडन, अलाउड नाशिल्लें. बट चेडूं कोण आशिल्ली भारतीय आशिल्ली न्हू, तांकां पुरा कोण दाखला जालेली, तांकां ते ऑफकोर्स कॉलेजांत येत रावतानी कसण्याची वायट सांगा नाशिल्ली खंय, बट सिक्रेटली तांणी मिटींग करता आशिल्ली म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि सुभाष चंद्र बोस सगळ्यांक म्हणटा पळय उत्तेजित करता आशिल्ली फॉर अ गुड कॉज, रॅशनली उत्तेजित करता आशिल्ली की आमगेले स्वराजा खातीर कसं पुणे सगळ्यांक करका म्हणून. ताका ही वॉज हायली इम्प्रेस्ड बाय सुभाष चंद्र बोस म्हणून सांगिल्लें आसा. खंयचे खातीर ही हॅड फर्म डिटर्मिनेशन, निर्धार भारी स्ट्रॉंग आशिल्ली सुभाष चंद्र बोसाक. अँड ही वॉज उत्साही, एन्थुझियाझम अँड डिटर्मिनेशन. दिस वॉज वॉट अँड अ फेथ इन स्पिरिच्युअलिटी वरी म्हणून सांगिल्लें. सुभाष चंद्र बोसांक अध्यात्म विषय वरी भारी विश्वास आशिल्ले. सो हे 2-3 क्वालिटीजा निमित्त सुभाष चंद्र बोस कसं सांगता आशिल्ली पळय, तांगेल त्या मना वयरी, तांगेल चलन वलना वयरी मस्त प्रभाव पडलेलो आसा म्हणून सांगिल्लें. आणि तांकां अशें दिसलें की हांव इंडिपेंडन्स मुवमेंटांतू भाग वयसू का म्हणून तांगेल मना आयलें. आणि त्या टायमार मस्त जन आशिल्लीची, स्वराज आंदोलना खातीर मस्त जन मेळिल्ली आशिल्लीची. आणि त्या टायमार स्वराज अशी सांगिल्लें आशिल्लें की स्वराज अँड स्पिरिच्युअल आंदोलन इज सेम. आता आमी म्हणटाची वी हॅव टू गेट फ्रॉम दिस मटेरियल बॉन्डेज दुखून भायर पडका म्हणून आमगेले एक आसता वय की दॅट इज स्पिरिच्युअल मुवमेंट. तशी स्वराज म्हण कसं न्हय ब्रिटिशर्सा दुखून तांगेले बॉन्डेजा दुखून भायर पडका. सो दॅट गॉट रिलेटेड स्पिरिच्युअल, इट बिकेम अ स्पिरिच्युअल मुवमेंट. इट वॉज नो लॉंगर अ मुवमेंट फ्रीडम फॉर इंडिया, इट बिकम अ स्पिरिच्युअल मुवमेंट म्हणून सांगिल्लें आसा. सो तांणी कसं काढलें सोल्स लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, ते सिमिलॅरिटी हाडलें म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि हे मात्र न्हय, भारत स्वराज्य प्राप्त करून जातरी ताजे खरोखर जे धरोहर आसा, ताजे वैभव आसा, ते आपास येतले म्हणून एक खंडीत जातले म्हणून एक मनांतू सगळं जे आंदोलन करता आशिल्ली फ्रीडम फायटर आशिल्ली पळय, तांकां एक मनांत विश्वास आशिल्लो की आमगेल भारतात जे कल्चर आसा, जे रिलिजन आसा, जे धर्म आसा, ते पुनर्प्रतिष्ठा आपास जातले, ते प्रतिष्ठा आणि ताची ख्याती वाडतली, आमकां स्वराज्य मेळटली म्हणून त्या तांणी तशी करून सगळ्या जनांक मनांत घालता आशिल्लीची म्हणून सांगता आशिल्लीची. ऑफकोर्स आणि तशी सांगिल्लें आसा अभयांक he was not that interested because he knew that Krishna is beyond this nationalism, राष्ट्रवाद दुखून everything is beyond, and तागेल worship important as म्हणून तांकां गोत्त आशिल्लें. But since that movement, the war, the atmosphere was that way, he participated in it म्हणून सांगिल्लें आसा. मुखारी स्वराज हे कॉल गुप्त आशिल्लें. इट अपील टू ऑल इन्क्लुडिंग अभय म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें. आता गांधीजी विशय हांतू मुखारी सांगिल्लें आसा. महात्मा गांधी वट प्रेरण कशी मेळ्ळेलो आसा म्हणून हे भागांत सांगिल्लें आसा. अभय हांकां गांधीजीले जे उतर आसा तांगे स्वभाव भारी प्रीती जावचे लागले म्हणून सांगिल्लें आसा. कित्याक देर आर मेनी रिजन्स, बिकॉज ही कॅरीड भगवत गीता विथ हिमसेल्फ. विंगड पूरा पुस्तका दुखून सोडू भगवत गीता एक मेन बुक आशिल्ली तांगेले गांधीजी. सो त्या पळयतरी, त्या आयकतरी तांकां खुशी जाली खंय.
अमंगस्ट ऑल बुक्स ही हॅज चोजन भगवद्गीता म्हणून. तर त्या विषया निमित्त आणि पर्सनल हॅबिट्स ऑफ गांधीजी वॉज व्हेरी प्युअर म्हणून सांगितलं आणि शुद्ध आशिल्लीची. आणि आमगेले जे प्रिन्सिपल आसा वैष्णव गौडिया प्रिन्सिपल्स, इलिसिट सेक्स किंवा आम्ही मीट इटिंग, गॅम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन हे पुरो घेवच्या ना. तो गांधीजी वॉज ऑल्सो फॉलोईंग दोज थिंग्स म्हणून सांगितलं. ताचे खातीर तांगेल व्हेरी विश्वास आशिल्लो म्हणून. अँड ही लिव्ड लायक अ सिंपल साधू बट विथ इंटिग्रिटी म्हणून. तांगेल साधू वर्ग जन येता आशिल्लीच बट तांणी पळयलेलें आसा दे वर ऑल मिक्स्ड बट ही कुड सी समथिंग डिफरंट इन गांधीजी म्हणून. आणि गांधीजी तांकां विश्वास आशिल्ले ही वूड कॅरी स्पिरिच्युअलिटी इन टू द फील्ड ऑफ ऍक्शन म्हणून. प्रॅक्टिकली कशी अप्लाय करतली गांधीजी भगवद्गीता त्या तांकां एक विश्वास आशिल्ले. मायट बी बिकॉज ऑफ गांधी पीपल विल एक्सेप्ट भगवद्गीता इन प्रॅक्टिकॅलिटी म्हणून. सो ताचे खातीर पुरा म्हणून गांधीजी वेर तांकां स्वराज एक गांधीजी आणि स्वराज आणि एक हे मुवमेंट आसा पळय ताचे वेर विश्वास येवच्या लागले म्हणून हांतूं सांगिल्लें आसा. आणि मुखारी अशें सांगिल्लें आसा राष्ट्रवादीचे जे सहानुभूती आसा पळय ते मस्त वाडता गेले. बट तांगेल कॉलेज एक रेप्युटेड कॉलेज आशिल्लें आणि कोणाकच ते रेप्युटेशन वायट करचें नाका आशिल्लें. पुरा कॉलेज स्टुडंट जे आशिल्ले त्या महाविद्यालयाचे भारतीय स्टुडंट्स जे छात्र आशिल्ले तांकां ते प्रेस्टिजियस कॉलेजेस म्हणून तांकां गोत आशिल्ले. ताका ते तांगेले राष्ट्रवादी जे भावन आशिल्ली ते मस्त जोर आशिल्ले जाल्यार ते कॉलेज चांग आशिल्ले निमित्त कोणेय तोंड ओपन करनाशिल्ले. खंय म्हाका आमकां हे जावका कसं सत्याग्रह मात्र आमकां इंडिपेंडन्स जावका म्हणून तांणी गट्टी गर्जना करनाशिल्ली म्हणून सांगिल्लें. स्वल्प चेडूं गर्जन करता आशिल्ले खंय तांणी बहिष्कृत जाता आशिल्लीची म्हणून. दे वेर रिबेलियस हू डेअर टू बी रिबेल दे वेर थ्रोन आउट म्हणून सांगिल्लें. सो त्या कॉलेजा हे पुरा चलता आशिल्लें म्हणून सांगला की कसं पळय बिकॉज ऑफ द आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड वरी चेंज जाता आमगेले म्हणून. आता आमी राखताना आमी कशें ना आमी कॉलेजा वताची येताची बट ड्युरिंग दोज डेज Abhay had to see the world changing in itself. He himself is changing, but the world and India that time was also changing म्हणून सांगिल्लें. की गव्हर्नमेंट चेंज जावका, स्कूल चेंज जावका, आमगेले गव्हर्नमेंट येवका, आमगेले विद्यालय येवका म्हणून प्रोटेस्ट जाता आशिल्लें म्हणून सांगिल्लें. गौर मोहन दे हांकां चिंत आशिल्ली खंय इतलें पुरा चलता आसा जगान तूं चळवळ चलता आसा तांगेले प्रितीज पुताल कसन जातलें म्हणून एक भंय आशिल्लें म्हणून चिंता आशिल्लें. बट तांणी केन्नाय राधाराणी हे प्रार्थना करचे की हे मागेल चल्ल्याक शुद्ध चरित्र जे असतं ते कंटिन्यू जावं, ताका एक चांग चेल्ली मेळ्ळो, चांग तागे लग्न जावं आणि लायव्हलीहूड ताका चांग मेळ्ळो म्हणून तांणी केन्नाय प्रार्थना करचे आशिल्ली. तांगेल चल्ल्यार वेर तांकां तांगेल उद्धार कल्याण कशें जावचें म्हणून केन्नाय सदैव तांणी प्रार्थना करचे देवाक. आणि सकड कोण तुम्ही ऐकायलेलें आसा लास्ट टाइम माताजीन सांगताना कोण तांगे ते गेस्ट साधू वर्ग येत आशिल्लीची प्रभुपाद कसं करता आशिल्लीची प्लीज ब्लेस माय चाइल्ड. सो दिस इज वॉट अवर ऑल्सो कल्चर शुड बी. कोणे येताची आमक चांग जावं न्ही आमगे चेडूं चांग जावं ब्लेस करो म्हणून शैक्षणिक खातीर ब्लेस करो बियॉन्ड एवरीथिंग तांकां देवा सेवेन तूं अनुनित्य जावन अनुदिनम सदैव तांकां देवा सेवेंत भाग दिवं तशें करून दी म्हणून अशी ब्लेसिंग दियाची म्हणून केन्नाय तांणी सांगता आशिल्ली. सो ही वॉज शुअर की तांगे लायफ चांग रितीर जातलें म्हणून. आनी हांतूं त्या टायमार वेदीक पद्दती कशें नाशिल्ल्या म्हणून सांगिल्लें आसा. आता ते चल ना कालपात्र शास्त्र हाजे लेकरी नाव डेज आर नॉट द सेम बट त्या 1920s 30s तू चल्लेले गौर मोहन ते तांगेल 3-4 चेल्ली आशिल्ली. तांगेल 3 चेल्ल्यां लग्न खंयचे प्रायर जाल्ली म्हणून सांगिल्लें आसा. एक फर्स्ट चेल्लीले 9 वर्सारी, सेकंड चेल्लील 12 वर्सारी, तिन्नी चेल्लील 11 वर्सार जाल्ले. तेवेत 12 वर्सार सेकंड चेल्लील लग्न जाताना हावसून रजनीन हांव जीव काण घेता म्हणून सांगिल्लें वगी करनातलो री. म्हळ्यार तुम्ही पळोव येता 9 वा 11 12 त्या प्राय आशिल्ले चेल्लेले व्हडलीक करचे म्हणून. तांणी बिफोर दे बिकम यौवन लागची बिशी फुडेची तांकां लग्न कोण सोडचें आशिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी तांणी लग्न कोण जाता बामणा वटरापन आशिल्लीची तांणी तांगे आनम्मा वटू राबचे आशिल्ले. आनी एक टायमार तांणी कसं रांदप करून मायेक रांदप करचे हेल्प करचे करून आनी देर वॉज अ कल्चर की तांगेल जाल्यार बामणा वटू उल्लोचे तांगेल कसं तशी विशेष जावन संबंध ना आशिल्ले. बट वन्स दे रीच्ड 18 years or whatever when they became matured they started living together अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. तेदान तशें आशिल्लें की होच मागेल बामणू म्हणून तांगेल मन आशिल्लें तांणी विंगड खंय वचना आशिल्लीची. सो दॅट वॉज अ कल्चर देर म्हणून सांगिल्लें आसा. ताकाची गौर मोहन देक एक प्रमुख जावन रिस्पॉन्सिबिलिटी आयली आतां की अभया खातीर कोण चली सुदूच्या म्हणून. ताका तांणी तुमकां गोत आसा सुवर्ण वणिक आनी मुळीक फॅमिलीज अशी 2 बेस्ट फॅमिलीज आशिल्लीची.
आणि राधाराणी दत्त म्हणून तांणी एक ಚೆಲ್ಲಿಕ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ केलं. तांक ಗೊತ್ತಸಿಲಿ మరి तांगिलेची परिवार तांगिले ಗೊತ್ತಸಿಲ್ ಜನಾಲೆ ಮಧ್ಯೆ म्हणता पण आम्ही तशी करताच न्हू कोण ಚೆಲ್ಲಿ आमक ಗೊತ್ತस तांगेल मागची बॅकग्राऊंड ಗೊತ್ತस तांगेल आवस पापसू विषय ಗೊತ್ತस की शी इज व्हेरी कल्चर्ड ती समजतले आमगेल हंतू येतात आमगेल परिवार येतात ती she will not become a separate part, she will be integrated part of us म्हणून तांक ಗೊತ್ತसिल म्हणून तसले ಚೆಲ್ಲಿक सोदून तांणी अभया ಒಟ್ಟು लग्न कोण सोडल्या म्हणून सांगितलं. अभय 3rd year ऑफ कॉलेज असेलीची. बट देर इज वन पॉइंट टू नोट, अभयाक ती ಚೆಲ್ಲಿ पसंत पळणी म्हणून ही डिडंट लाईक हर. तांकां कशें दिसलें की विंगड कोणे ಚೆಲ್ಲಿ तांक मन आसिल ती जाल्यार म्हाका अड नासिलें या विंगड ಚೆಲ್ಲಿ सोदुया बा ही म्हाका नाका म्हणून तांगेल मन आसिलें. जाल्यार तांणी बापसू सांगनी की म्हाका ही ಚೆಲ್ಲಿ नाका म्हणून तांणी स्वीकार केले म्हणून सांगितलंस. आणि त्या टायमार ही डिडंट तांणी 3rd year ऑफ कॉलेज आसिली सो ही डिडंट हॅड रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून सांगितलंस. अभयाक तिक पालन पोषण करका तिका जिम्मेदारी दिवका म्हणून तशें नासिलें बिकॉज त्या पुरत गौरमोहन देज करता आसिली. सो देर वॉज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केअर. त्यामुळे तो कॉलेज आसिलो म्हणून सांगितलंस. कडेक संजय 4th year तू गौरमोहन दे अशी सांगितलंस तांणी अशी वेळ सांगला गौरमोहन देक तांणी एक दिवस तांणी डिझायर व्यक्त केलेलं हांतू की म्हाका ती ಚೆಲ್ಲಿ नाका हांव विंगड ಚೆಲ್ಲಿ लग्न कोण घेता म्हणून तांणी सांगितलं आसिलें म्हणून. त्यान आन सांगत खंय पळय हे कृष्णाल अरेंजमेंटाची की तुगेल राधाराणी वट लग्न केलेलंस बिकॉज तू कितलं मटेरियल तुगेल अफेअर्सान तू कितलं नील इंटरेस्टेड आस पळय तितले भक्तीन तू मुखार योग्य जावन मुखार तुगेल प्रगती जातले म्हणून. कितले मटेरियल अफेअर्सान तुगेल निग्लेक्शन आसतले तितले तुगेल हे जातले. सो दिस इज वन ऑफ द प्लॅन्स ऑफ कृष्णा म्हणून की तुका ती ಚೆಲ್ಲಿ लायक जायनी म्हणून. सो हे जे वर्ड्स आसिल पळय तागेल अन्नाले त्याचे निमित्त ताणें अभयान एक लेखली वय हाजी खातीरच दिसता म्हाका तिगेल व्हडलीक जालेले. त्यामुळे मुखारी मस्त म्हणता पळय रिलेशनशिपान तू एकदम अफेक्शन मात्र नाही अटॅचमेंट चड जालेले निमित्त सोडच्या प्रॉब्लेम जात कडेक आणि मुखार जीवनशैली प्रभुपाद आलेशेस की तांणी संन्यासी जाताची म्हणून. सो दिस वॉज ऑल्सो प्लॅन म्हणून सांगितलं. कडेक मुखारी अशी सांगितलं की 1920 तू तांगेल 4th year जाता तांणी एग्जाम बरयताची एग्जाम बरोवन नंतर ब्रेक येता आणि तांणी खंय वताची तांगेल सानपणा दुखून आश आसिल तांकां वृंदावना जगन्नाथपुरी वचका म्हणून आश आसिल. सो पुस्तकांत कितले चंदुकोन बरयलेलं सचुरप महाराजान की जगन्नाथपुरी वता तांणी म्हणून तांकां ब्रेकांत आणि सान दुखून तांणी टाइम टेबल लर्न करचे खंय हे ट्रेन हे टायमार थंय वचून पावता. सो ही यूज टू लर्न द टाइम टेबल सो हार्ड की एक टाइम हांव व्हड जातरी वृंदावना किंवा जगन्नाथपुरी वतलो म्हणून. त्यामुळे सान दुखूनची तुमकां तसं फर्स्ट चॅप्टर आम्ही पळयलेलं असं की कशी गौरमोहन दे तांणी जगन्नाथाचे काट जे चॅरियट असं ते तांणी स्वतः हाडून फिक्स कोन कार्पेंटर आले पेंट केलेलं असं. सो ही यूज टू सेलिब्रेट जगन्नाथ रथयात्रा इन हिज चाइल्डहुड सानपणा दुखून. सो त्यात बदल तांणी पळोवच्या वत्ताची. सो तांणी जगन्नाथपुरी वत्ताची म्हणून सांगितलं असं. त्या टायमार वच्चाक 4 दुखून 5 रुपये आसिले म्हणून सांगितलं असं. आणि तांणी वता असताना जगन्नाथपुरी पावता खंय ऍज युजल जगन्नाथपुरीन तू त्या रथयात्रा जावचे रस्त्यार वचमकतान मस्त जन असाची कोण कोण मूर्ती घेता असाची कोण हे प्रसादम घेता असाची कोण कोण पुरा करता असा ते पुरा म्हणता पळय एक तांकां चित्रचरित्र म्हणता पळयता खंय जगन्नाथपुरी वचताना कसं मिक्स्ड फिलिंग असत हो हे हांग जन हे पुरा घेता असाची हे पुरा करता असाची म्हणून. आणि तांणी हे तुरंत तांणी देवस्थाना वचून पावता खंय देवालय हांगा ऑल्टरांत मारी जगन्नाथ देवस्थाना पावताना चैतन्य महाप्रभुले ते विग्रह अस वेर षटभुज अवतार अस देवाले राम कृष्ण आणि चैतन्य महाप्रभू ते अवतार ते पळोवन तांकां भारी खुश येत खंय आणि तांकां ते उडगास येत खंय की चैतन्य महाप्रभू लास्ट तांगेल 18 years ऑफ लाईफ तांणी कशी जगन्नाथपुरी स्पेंड केलेले म्हणून. आणि कशी गौर लीलांत तांणी राधाराणीले आणि जगन्नाथ देवालय लीला जे जगन्नाथ लीला आणि हरिदास ठाकूरा वटू पण ते पूरा लीला तांगेल दोळे एदरायत की कशें तांणी संकीर्तन मुवमेंट कोरून कृष्ण भक्ती जे प्रचार केलेलं असं चैतन्य महाप्रभून त्या तांकां थंय राबतरी उडगास येता म्हणून सांगितलं. आणि ते पुरा राधा गोविंदा तांणी कशी प्रीत करता आसली सानपणा कशी जगन्नाथ रथयात्रा तांणी करता आसलीची ते पुरा तांकां उडगास येता म्हणून सांगितलं असं. आणि हे पळयताना भले भारतान तू राष्ट्रवादी पुरा चलता असं तांकां कळत खंय
कृष्णाल प्रीती करचे भक्ती करचे हाजी पातळी दुखून मस्त वैर आसा म्हणून तांकां कळत खंय. आनी एक विशेष जावन एक इन्सिडेंट जाता म्हणून सांगिल्लें. कोण गौर मोहन दे तांगे बापसून जगन्नाथपुरी एक जनाल घर कಡೆ हें दिलेलें खंय, ह्या घरा वचून तूं राब येता किंवा थंय खाण जेवण कर येता म्हणून. सो ताणें थंय वता खंय. थंय वचून जे तर कळत खंय की तांकां मांस ते सर्व केलेलें आसा म्हणून. सो तांकां बरी आश्चर्य जाता खंय की अशें कशें बा जगन्नाथ क्षेत्रांत तूं इतलें शुद्ध क्षेत्र आसता तांत तूं अशी पुरा कशी खाता बा म्हणून. ताका ताणें सांगता की हें पुरा हांव खायना म्हणून. आनी ऑल्दो ते कोण होस्ट आसता तांकां भारी अळशीक करता खंय अशें कशें जाला बा म्हणून. बट तांकां ते तशी फिलिंग दिनाशी तांणी हागोर थंय दुखून निसरताची म्हणून सांगिल्लें. आनी मुखार कितले दिवस तांणी राबिली थंय जगन्नाथ प्रसादम मात्र घेताची म्हणून सांगिल्लें. बट म्हणटा पळय मस्त विषय तांकां जगन्नाथा विशय कळत खंय, जगन्नाथपुरी क्षेत्रा विशय की थंयचे आशिल्ले भटमाम थंय जे पुजारी आसाची तांणी बिडी हुंडीता आशिल्लीची और किंवा थंयची जे साधू वर्ग जे कनेक्टेड आशिल्ली जगन्नाथ देवस्थानांत तांणी फिश जगन्नाथ प्रसादम आनी फिश करी ते दोन वट्टू करून खाता आशिल्लीची म्हणून. सो हें आयकतरी पळयतरी तांकां भारी बेजार जाता म्हणून सांगिल्लें की अशें कशें बा हें पुरा जाता म्हणून जगन्नाथ क्षेत्रांत पुरी क्षेत्रांत. ते पुरा पळोवन जाता जगन्नाथ बरं मेन तांकां कृष्णा पळयलें जे सूख आसा जे आनंद आसा ते तांणी तांगेल्या मनांत व्हरताची म्हणून सांगिल्लें. घरा पावतरी तांगेली बायल रडता खंय अशी तांकां दिसता खंय की मागीर बामूण सोडून गेला म्हणून. राधा राणी गट्टी रडता आसा म्हणून कित्याक म्हणून गेल्यार मागीर पुराजनान सांगला तूं सोडून गेल म्हाका म्हणून. तो म्हणटा की हांव सोडून वच्चें न्ही, हांव खाली देवस्थाना वचून देवा भेटी करून आयलो म्हणून सांगता खंय. सो हे पुरा विशय हातूंत सांगिल्लें तांगे लग्ना विशयी कशी तांगेल्या बापसून सांगलें तांकां मनांत घालें की तुगेल फ्युचर एडवान्समेंट ऑफ स्पिरिच्युअल लायफ दोन्ही व्हडलीक करका म्हूण ना. राधा राणी वट राबली निमित्ताची तू भले ती पसंद ना तुगेल फ्युचर एडवान्समेंटा खातीर इट इज हेल्पफुल. दॅट इज वाय मायट बी यू आर नॉट लायकिंग दॅट गर्ल. सो तेल्यान तांणी एट पीस ते क्लोजर जाल्ले म्हणून सांगिल्लें की ही वॉज इट ही गॉट हील्ड की भले म्हाका ती पसंद ना आय विल स्टे विथ हर. आनी मुखार ताणें एक्झाम पास केलेलें म्हणून सांगिल्लें. बट ही नेवर एग्रीड टू टेक द डिग्री फ्रॉम डिप्लोमा डिग्री थंय दुखून घेवच्याक तांणी स्वीकार कर न्ही म्हणून सांगिल्लें. त्या टायमार गांधीजीन जे सांगिल्लें पळय ते मस्त प्रभाव पडलेलो आसा म्हणून. आनी कित्याक कर न्ही बिकॉज राष्ट्रवादी नॅशनलिझम हांवें तांत एक पार्टिसिपेशन घेता आसा म्हणून ते दाखोवचे खातीर म्हाका ब्रिटिशर सरकारा दुखून जे मेळलेलें आसा ते म्हाका नाका म्हणून त्या मना व्हरचे खातीर तांणी ते स्वीकार करनाची म्हणून सांगिल्लें सांगा. आनी गांधी प्रोटेस्ट कसो नाशिल्लें म्हणून हातूंत संक्षिप्तारी वर्णन केलेलें आसा की गांधीजीन लेखील खंय की ब्रिटिशर्स जाता ग्रेट वर्ल्ड वॉर जाता आसा आमगेले भारतीय जन थंय पेटयली वय ताजे निमित्त ब्रिटन्साची के सहानुभूती येतली आमगेली वयरी आनी आमकां फ्रीडम आमकां स्वराज मेळचे तांणी हेल्प करतली म्हणून गांधीजीन मन आशिल्लें खंय. बट ना तशें कसं न्ही जाय न्ही. ब्रिटना दुखून रॉयल्ट एक्ट ते पास जाल्ले निमित्त गांधीजीन हरताल सूर केलें खंय. मारी सक्कड जनांना तांगेले कामा वच्चाक स्कुला वच्चा बंद करका हे दाखोवका आमी नॉन कॉपरेट करतलीची म्हणून ते हरताल सूर केलेले निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान जालियनवाला बाग इन्सिडेंट जाल्ले खंय कितली लाखोची म्हणटा पळय वेरी चांग जनाले निहत्या म्हणटा पळय भारी क्रूड रितींनी ब्रिटिशर्सान तांकां गन्नान मारनू ते वेल्ला पण सगळ्यांक होतं जालियनवाला बाग कितले आमगेली भारतीय हिस्ट्रीन कितले व्हायलेंट एक ऍक्ट आशिल्लें म्हणून. सो त्या जाल्ले कडेक गांधीजीन लेखले की ना हे चड जाता आसा नॉन कॉपरेशन मुवमेंट सूर करका म्हणून बॉयकॉट करका सकड्या म्हणून सूर केले म्हणून गांधीजी त्या मुवमेंटा विशय आंदोलना विशय हांगा पुरा सांगिल्लें. गांधीजी हे मुवमेंट चलता आशिल्ले बॉयकॉट करका नॉन कॉपरेशन मुवमेंट त्या प्रस्तर चलता आशिल्ले. बट अभयाले जीवन कशें चलता सांगा म्हणून हांगा सांगिल्लें. अभय वॉज नोवेर हियर म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. आतां करियर करचे खातीर तांणी ते डिग्री घेनी आतां देर वॉज नाही वायफावट इंटरेस्ट आशिल्ले नाही आउट ऑफ स्कूल आउट ऑफ वर्क आउट ऑफ एवरीथिंग आशिल्ली तांणी म्हणून तांणी घरा बसिल्ली खंय कसं करता आशिल्ली श्रीमद भागवतम तांणी वाजिता आशिल्ली आनी ही हॅड नो इमिजिएट प्लॅन्स म्हणून सांगिल्लें आसा. जाल्यार गौर मोहन दे अशें दिसता आशिल्लें की ताका एक डिग्री मेळका म्हणून. अच्छा जालो भले डिग्री मेळनातल्यारीची ताका एक कामा लावका म्हणून एक आश आशिल्लें. ताका तांणी कसं करताची गौर मोहन दे तांगेले एक बेस्ट गुड फ्रेंड्स आशिल्लो हू वॉज अ फार्मोलॉजिस्ट म्हणजे कार्तिक चंद्र बोस तांगे विषय वर्णन केलेलं असतं की ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड सर्जन मेडिकल स्कॉलर अँड केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून. तांतू कळता गौर मोहन देले उठना बैठना असत पळय कितले
व्होड जनाल कितले प्रतिष्ठित जना वोट आशिल्ले म्हणून. सो ही हॅड दॅट इन्फ्लुएन्स ओवर मेनी बिग पीपल इन कॅलकटा म्हणून कळतं. तिथले तांगेले एक कॉन्टॅक्ट आशिल्ले म्हणून. सो तांणी कसं करताचे तांक सांगताचे की मागेल चल्ल्याक तुगेल हान तू इंडस्ट्रींत कामा घे म्हणून. तुरंत हा म्हणता तांणी. आणि कसन दिताची डिपार्टमेंट मॅनेजर म्हणून तांका एक पदवी दिताची. थिंक तांणी ग्रॅज्युएशन वे जाल्ला मात्र अँड ही डायरेक्टली बिकम अ डिपार्टमेंट मॅनेजर इन अ फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. आणि थंयचे जन जे 40 वर्ष काम करता आशिल्ली पळय तांकां ते पदवी आनी मेळ्ळी. ताका तांणी वचून कंप्लेंट केली कार्तिक चंद्र बोसाक की आत्ता आयलं चल्लो कोणकीची येद्द सान तो 28-22 प्राय मात्र ताका तुम्ही डिपार्टमेंटल मॅनेजर केले आणि आम्ही 40 वर्ष करून घोळता आसाच आमकां काय ना म्हणून. तांणी कसं म्हळी म्हाका त्या चल्ल्यावर विश्वास आसा तो म्हाका चल्ल्या म्हणकेची म्हणून तांणी सांगलें. कित्याक म्हळ्यार डिपार्टमेंटल मॅनेजर म्हळ्यार चेक सायन करता 40,000 आणि चेक सायन करता. ते चेक सायन करता जाल्यार म्हाका कोणे ट्रस्टवर्दी जावका मनुष्य. अँड ही इज लायक माय सन म्हणून सांगेल आसा. तितले तांगेल अभया वयर विश्वास आशिल्ले म्हणून. त्या सानपणा दुखून तांगेल बापसूक आनी ताका पळयलेलें आसा कार्तिक चंद्र बोसान. ताका त्या विश्वास कितलो आशिल्लो तांगेल वयर म्हणून सांगिल्लें आसा. ही बिकेम अ डिपार्टमेंटल मॅनेजर थंयचे म्हणून. मुखारी स्वराज मुवमेंट सांगिल्लें आसा आनी गांधीजी विशयी सांगिल्लें आसा. हाव आय टेकिंग मोर टायम. आय थिंक 8:30 जाल्ले. सो आय हॅव टू मेक माय थिंग्स व्हेरी शॉर्ट. आय ट्राय माय लेवल बेस्ट. ऑल्दो गौर मोहन ते कळता आशिल्ले की चळवळन मस्त चलता आस शिला प्रभुपाद अभयाल जीवन हंतू जाल्यार ही हॅड व्हेरी मच म्हणता पळय एक एक हे आशिल्लें कसं नंबीक आशिल्लें तांकां की तांणी अभय आस पळय हें पुरा हंत आस जाल्यार हंत ना वरी आस म्हणून. सो ही विल बी बिकम प्युअर वैष्णव जातलो आनी राधा राणील सेव करतलो तो म्हणून एक तागेल स्पिरिच्युअल एडवान्समेंट जातले म्हणून तांकां एक खात्री आशिल्लें म्हणून. आणि गांधीजी विषय हांतू लास्ट हांतू बुकाच लास्ट पेजेस अंदर सांगिल्लें आसा की कशी गांधीजीन एक स्वतंत्रता हाडचे खातीर कशी तांणी योगदान केलेलें आसा म्हणून. त्या टायमार जे कॉटन आसा जे म्हणटा आपण आम्ही कापूस ब्रिटिशर्स कसं करता आशिल्ली म्हळ्यार उणे मोलार घेवचे आशिल्ले काय भारतात दुखून. आणि तांणी ब्रिटना वचून ताजे अवंगल करचे आशिल्ले काय. आनी आपास भारतांत हाडून तांणी मस्त मोलार विकचे आशिल्ले काय. हे केदान गांधीजी कळले तांणी ते बहिष्कार केला हाजे विशय की ना आनी चलच ना असलपुरा म्हणता पळय असलपुरा कोर न्हू आमकां आमगेल भारतीय जना लायफलेसनेस आणि स्टार्वेशनांत हाडच ना आमी म्हणून. म्हळ्यार तांगेले जीवन प्रगती करका तांकां भुका मरच्या सोडा हांव म्हणून लेखून तांणी कसं केले बॉयकॉट सुरू केले. कसं नाही पुरा अवंगलेचे नो मोर फॉरेन गुड्स कसं नाही भारतीय सोड विंगड खंयचे प्रांता दुखून स्पेशली ब्रिटना दुखून कसं नाही फॉरेन गुड्स असल्यार आमी ताका बहिष्कार करताचे आम्ही करनाचे आम्ही पुरा भारतांतूची. आता मोदी सरकार म्हणता पण स्किल डेव्हलपमेंट म्हणून पॅन इंडिया जालेलं असं. त्या टायमार मोहनदास करमचंद गांधीन अशें लेखला की आम्ही पुरा भारतीयाचे वस्तू सूर करतली खातलीची घालतलीची स्पेशली अवंगले खादी अवंगल घालचे म्हणून सूर केले तांणी मना विचार. आणि तांणी स्वतःचे आम्ही पळयलेलं असं गांधी फोटो पळयल्यार चरखा वट्टू असता आणि त्या चरखा वट्ट तांणी कसं पॅन्ट शर्ट घालून बेसनीची अरिस्टोक्रेट जावन बेसनीची तांणी कसं घालला एक सिंपल एक तांणी अंगवस्त्र कसं घाला म्हळ्यार एक शॉल आणि एक सान एक म्हणटा पण मुंड नेसिल्ली असायची तितलेची तेवे खादीचे आशिल्ले तांणी तांगेली चरखा चलयता आशिल्ली आणि ते मस्टना प्रेरण मेळके की आम्ही खादी वस्त्र मात्र घालका म्हणून. ताका मस्टना पुरा फॉरेन गुड्स जे फॉरेनात दुखून आयले ते पुरा तांणी बहिष्कृत केलेलं असं म्हणून सांगितलं असं. आणि तांगेली बायल म्हणून एक पटी गांधीजीले की हे खादी अवंगल रांदप करताना घालल्यार पळय जोर सॅक करता एटलिस्ट हांव रांदप करताना ब्रिटिशर्सांचे अवंगल केलेलं पळय ते कापड नेसेतवे म्हणून. त्यांना गांधीजीन सांगितले तुका ते फ्रीडम आसा तू कसं जे ते अवंगल करी घाल आणि रांदप करी ते म्हाकाय फ्रीडम आसा की हांव तुगेल हाता केलेलं रांदप पळय तेन्ना हांव खायच ना म्हणून. सो ताचे निमित्त कळले की हे जे बहिष्कृत केलेलं असं जे फॉरेन गुड्स आणि हे करनाचे आणि खादी घालका म्हणून जे मना घालेलं असं गांधीजी ते कितले एकदम स्ट्रॉंग आशिल्ले म्हणून तागेल बायलेक कळता म्हणून सांगितलं असं. सो त्याच निमित्त कॉटेज इंडस्ट्रीन अपील केले खंय दिस कॉज ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री अपील टू अभयांक वरी अशें दिसलें खंय. आणि ऑफकोर्स खादी अवंगल घालचे म्हळ्यार इंडियन कल्चराचे एक पार्ट अँड पार्सल इट्स समथिंग इनेट म्हणता पळय ते आशिल्ले. सो ते अपील चड जाल्ले म्हणून सांगितलं असं की गांधीजीन हे जे केलेलं असेल खादी घालचे हांवें अपनोवका म्हणून. सो लास्ट हांत लायन्स अशें बरयलेलं असं की अभय हांनी वरी
पुरा फॉरेन गुड्स दुदकार सुनू तांणी वरी खादी अंगाल घालचे सुरू केले म्हणून सांगिल्लें आसा. ताका आतां ब्रिटीश सरकार या कोणेची आम जनता केदन खादी घालताची, इट वॉज दॅट टाइम नॉट अ क्लोथिंग फेड, इट वॉज नॉट जस्ट अ फॅशन, बट इट मेंट अ लॉट. आता आम्ही तिलक आणि कंठी घालताच, इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स समथिंग व्हेरी डिफरंट. अशी खादी अंगाल घालचे अर्थ कसं म्हणारी, वी आर गांधीयन, दॅट मीन्स वी आर कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द फ्रीडम फायटिंग. त्या एक कसं की एक इन्स्टिगेट करता म्हणून एक असेल खंय ताकाची गांधी हांका प्रभुपादांक अभयांक भारी खुशी जाली खंय की ना हांवें आतां खादी अंगाल घालतलें. ही वॉज अ नॅशनलिस्ट, सहानुभूती दाखयतालो तो आंदोलनांत म्हणून दाखयता म्हणून हंतू गांधी फिलॉसॉफिजांत येता म्हणून हंतू सांगिल्लें. बट वी अंडरस्टूड इन ऑल दिस लाईन्स कितले तांणी नॅशनलिस्टांतू राष्ट्रवादी हंतू आंदोलन पार्टिसिपेट केल्यारीची तांकां गोत्त की कृष्ण भक्तीची एक व्हड विषय आणि तेच मागल ध्येय आसा म्हणून. बिकॉज सानपणा दुखून गौर मोहन देन तांगेले घालेलें आसा मनांतू हृदयांतू की हेच तू कर काम. सो आमकां सुमार विषय काढले की महाविद्यालय कॉलेजा विषय काढले की प्रोफेसर कितली चांग आशिल्लीची, तांगेलोट संबंध अभयालोट कितले लायक आशिल्ले, स्टुडंट्स आवट लायक आशिल्ले, तांणी कशी कॉपरेटिव्ह आशिल्लीची प्रोफेसर अँड स्टुडंट्स वेरी कशी आशिल्ली म्हणून आमकां कळले. तांगे लग्ना विषय आमकां कळले की तांकां लग्न ते राधाराणी वट प्रीत नातलरी वरी तिचे लायक नातलरी लग्न केले बिकॉज ऑफ अ हायर गोल इन हिज लाईफ वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून. आणि गौर मोहन ते कशी तांगे लाईफ प्लॅन करता आशिल्ले त्या कळले. आणि गांधी मुवमेंट कशी तांणी तांगे लाईफांत आपणयले म्हणून आमकां कळले. हरे कृष्ण. हे आम्ही आयकलेले आसात कसं हागेले सांगताना चूकी जावन आसच्या पुरो, कसं वर्ड सकट तकडे बुक्सांत बरयले लिलामृताचे हांव स्किप कोरून आसच्या पुरो, टायमाचे भान ताजे हे दवरचे खातीर म्हणून हांव हें केलेलें असेल. म्हाका क्षम करा. हरे कृष्ण. ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू हिज होलीनेस सत्स्वरूप महाराज. हरे